संघर्षाने सुद्धा तुका मुसक्या कोटीत सुद्धा तुका खुशाल मोड्यात सुद्धा तुका सोले कोडेत सुद्धा तुका साफादोर वेदाना कासाने उद्गार सुद्धा आजच्या दिसात सर्वोच्च तुका दुनियात भेटना संकष्टांनी सदा तुका मुसक्या कोटीत सुद्धा तुका खुशाल मोड्यात सुद्धा तुका सोलेच कोडेत सुद्धा तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमी 5वें नोवेन भेटयता सांत अण्णाच्या मानाक. आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या घरच्यां पासत आमी खेरीत भाशेन ही भेट भेटोवया आनी भोव करून आमचे आदले जे गूण आसात फॅमिली वॅल्यूज ते आमच्या घोराब्यांनी परतून हाडूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता माताय स्कुलासो हाचे पासत. तशेंच आयज आमी बागेवन मारी मागदालेनाची परब मनयता आसतना आनीक 2 दिसांनी आमच्या फिरगोजेन आमी वुमन्स कमिशन सेल पॅरीश सेल घडोवन हाडपाचे आसात. ह्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनी सगळ्या वस्तुऱ्यांचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत देवा मुखार दवरुया. संवसाराची शांती पासत मागुया आनी ज्या ज्या जाग्यांनी हुंवार आयिल्लो आसा फ्लड्स आयिल्ले आसात जायतो लोक कश्टावता त्या कश्टावतल्या लोकां पासतूय मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो देवाक आमी आर्गां दिवया कित्याक देव आमकां भेटटा आनी देवाक भेटल्या उपरांत आमच्या जिविताची नवसरणी जाली जाल्यार आमी सुभागी. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान मारी मागदलेना भाशेन नवसरणी फावो कर म्हूण मागुया. आनी जायते पावटी जें कितें आमकां देव सुचयता जें आमकां पवित्र आत्मो सुचयता तें मानून घेवंक आमी निबोर काळजेचे जाल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरदार देवा तुमकां भाव भयणीनो सगळ्यांक विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा आपल्या शिसांक पास्काच्या संतोसाची बरी खबर दिवं तुज्या एकल्याच पुतान सगळ्या आदीं मारी मागदालेनाक विंचली. जेजू अजून जिवन आसा म्हूण परगटूंक तिचे विणवणेन आमकांय उर्बा दी आनी तुजे मोहिमेच्या राज्यान ताका पळोवन आमी दादोशी जायशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां.
गितांतलें गीत ह्या पुस्तकावेलें वाचप. हो कॉल अशी सांगता, म्हज्या काळजाच्या मोग्याक रात्री म्हज्या पोल्यांगार हांवें सोदलो. हांवें ताका सोदलो, पूण तो म्हाका मेळूंक ना. त्या पासत हांव उठलीं आनी शारांतल्यान भोवूंक वेतोलीं. रस्त्यांचेर आनी चौक्यांचेर म्हज्या काळजाच्या मोग्याक हांव सोदतोलीं. हांवें ताका सोदलो, पूण तो म्हाका मेळूंक ना. शाराचे राखणदार शारांत भोंवडी मारतना म्हाका मेळ्ळे. म्हज्या काळजाच्या मोग्याक तुमी पळयला. तांकां सोडून मातशें फुडें वच जाल्यार म्हज्या काळजाचो मोगी म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतर हें. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच पोरी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओंत्रेकता पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या. दी म्हाका तुजें दर्शन काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक भोगूंक. तुजो मोग जिवा परोस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें ओंठ तुजी तोखणाय कोत्तोले निरोंतरी. दिसान दीस तुका दिन वाचता हात जोडटां तुज्या नांवाक. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलो पोरी म्हजो आत्मो दादुशी. म्हजे ओंठ मुरगोडटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुज उडगास करीत आसा. सगली रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरलेलें दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाक्त्यांचे सावळेंत कुशालकायेन मुरगोडटा. हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिकटून रावता. उजो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. उद्गार. मारिये, सांग आमकां खबर, वाटेर कितें पळयलें? पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचो देकलो फोंड बोगलो पोरसोळ. Sorbesporak soy soy. Sorbesporak soy soy. Sorbesporak soy soy. Sorbesporak soy soy. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया बो सकाळीं आजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधीवेली फातर काडलोली देखली. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटाना वडोव घालून समाधीन पळय जाल्यार धवी आंगावळी न्हेसलेले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. हांणी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोमयाक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो.
पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका ओळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग, आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारये. तिणें वळोन ताका म्हणलें, रब्बोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका, हांव आजून बापा सरशीं चडूंक ना. पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून बेतां. मारिया मॅग्दलेन गेली आनी आपणें सोमयाक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आयज मारी मागदलेनचें आमी समर्पण करता आनी तिचें जिवीत जरी तर आमच्या दोळ्या मुखार दवरलें जाल्यार जिविताचे 3 भाग आमच्यान पळोवंक जाता. पयलो सोद, सर्च, त्या उपरांत भेट, हे भेटेन एनकावंटर, आनी तिसरो भाग ट्रान्सफॉर्मेशन, तिणें आपलें जिवीत बदल्लें. आयचे पयले वाचपांत हांव आमी सुरू करीत जाल्यार गितांतलें गीत ह्या पुस्तकांतलें आयज आमी पयलें वाचप आयकलां. सोदता, एक व्हंकल आपल्या मोगयाक सोदता आनी सोदता आसतना ती जायत्या जाणांक भेटल्या वाटेर, वासपूस केल्या तिणें. तुमी पळयला म्हज्या मोगयाक? आयच्या शुभ वर्तमानान जरी तर आमी आयलीं जाल्यार सकाळीं उठून मारिया मागदलेन जेजूचें मरण जाल्या उपरांत, ताका फोंडांत घातल्या उपरांत सकाळीं उठून, ह्या तिसऱ्या दिसा सकाळीं उठून फोंडाशी पावली. ती भेटली. हे 2 जाण आंज बडवे, धवी आंगावळी न्हेसलेले. तशेंच जाका ती माली म्हूण समजली ते सोमयाकूय भेटली. तुमी म्हज्या सोमयाक पळयला? ताका तुमी खंय घालो तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली. सोद, सर्च, सोदता ती. आमी आमच्या जिवितांत कितें सोदता? कोणाक सोदता? आयज जण एकलो आमी कितें ना जाल्यार कितें सोदता. सोदता ताका खंय मेळटा. आनीक मारयेक तो मेळ्ळो. पयल्या वाचपांतली व्हंकल जी आसा गितांतलें गीत पुस्तकांतली, तिका तो मेळ्ळो. पलंगार सोदलो मेळूंक ना, रस्त्यांचेर सोदलो मेळूंक ना. आनी त्या उपरांत जांकां विचारूंक जाय आसले, जे शिपाय आसले तांकां विचारलें. तांचे आनीक मातशे मुखार वचून तो ताका मेळ्ळो. जेजून जेन्ना मारयेक जाप केली, पयलीं म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? ओळखूंक ना. पूण ज्या वेळार जेजून तिचें नांव घेतलें, मारये, तेन्ना तिणें ताका ओळखलो. सोमयाचो ताळो, सोमयाचो आवाज आपल्या नांवाचेर तिणें आयकलो तेन्ना तिणें ताका ओळखिलो. आनी रोखडेंच तिणें म्हणलें, रब्बोनी, गुरुजी, मानून घेतलें, सोमी म्हजो जिवो आसा, आजून जिवो आसा. भाव भयणीनो, ह्या सगल्यांत आमकांय सोदता तेन्ना कितें मेळ्ळलें आसा? आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारपाक गरज आसा. सोमी मेळ्ळा आमकां? वो जें कितें आमी सोदता तें आमकां मेळ्ळां? वो ज्या कोणाक सोदता तो मेळ्ळा? मेळ्ळ्या उपरांत कितें? शुभ वर्तमानकार आमकां मारी मागदलेना विशीं सांगतात. तिचे वेले 7 देंवचार काडलेले आनी ह्या पासत ती जेजूचो पाटलाव करीत आसली, थांबनासतना. जेजूचे आपोस्ल आसात तांचे बरोबर ती एक आपोस्ल जाल्ल्या भाशेनूच कशी सगळे कडेन तांचे बरोबर रावता, तांची सेवा करता, तांचें जें मुणयारपण आसा तातूंत आपुणूय भाग घेता. जाल्यार तिणें आपलें जिवीत बदल्लें, ट्रान्सफॉर्म्ड लायफ. आमची भेट जाल्या तेन्ना, वो आमी जेन्ना भेटल्या, एनकावंटर जाला, आमच्या जिवितांत बदल हाडला काय ना?
वो बदल हाडपाक आमकां सोयेक आसा काय ना, वो आमी आमचें तेंच मनान जें कितें आसा तेंच घेवन आसा, बदलूंक सोदीच ना. जें कितें आमी जावं मनशां विशीं वो इव्हेंट्स आसात तांचे विशीं, वो जाग्यां विशीं, वो थोड्योश्यो रिती ज्यो आमच्यो आसात धर्माच्यो, वो आमच्या कुटुंबाच्यो, आमचें मन थंयच आसा आजून पासून बदलना. तेंच आमी जें कितें चिंतलां तेंच, वो जें कितें आमी पळयता आमच्या दोळ्या मुखार, जें कितें अणभवता आमी, आमचे अणभव आसा, जें कितें एनकावंटर करता ताचे विशीं जें कितें बदलूंक जाय आमच्या जिवितांत तें बदलूंक आमी तयार आसा. आनी जें आमच्या जिवितांत बदलता तें जिवीत दिवपा सारकें. प्रश्न विचारलेलो मारयेक, बाय कित्याक रडटा तूं? आयज जायतीं जाणां रडटात. जरी तर आमच्या जिवितांत हो बदल घडला, ट्रान्सफॉर्मेशन जाला, जाल्यार तें आमचे कडल्यान सावन दुसऱ्यांक पावपाक जाय. तें दुसऱ्यांक जरी तर पावूंक ना जाल्यार आमचें ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणटा तें आमचो बदल वो नवसरणी जिविताची पद्द कुट्टी उत्तली. पण जरी तर आमी दुसऱ्यांकूय पावता, दुसऱ्यांची दूख समजून घेता, बाय कित्याक रडटाय तूं, बाब कित्याक रडटाय तूं, कितें करूंक जाता म्हज्यान तुजे पासत, जरी तर असलो बदल आमच्यान हाडूंक जाता जो दुसऱ्यांक जिवीत दिवंक पावता, जाल्यार आमी देवाक आर्गां दिवया. आनी जरी तर आमच्या जिवितान असलें आजून जावंक ना, मागुया कृपा आमकां आमचे जिवितांत जेजूची भेट फावो जावंक, आमच्या जिवितान आमकां नवसरणी फावो जावंक, आनी ही नवसरणी घेवन आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक आमकां कृपा मागून घेवया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46 C43. Muszę Gesù tocca betorna Sogani doksorangele Gesù tocca betorna Mutkacha tebia mori Amka tuja gerokta Ursace tuje bori Gesù monchatarona Ursace tuje bori Gesù monchatarona म्हज्या भाव भयणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा भाग्योन मारी मागदलेनाच्या उगडासाक हो पवित्र योद्न आमी तुका भेटयता. जेजूक तिणें खालतेपणी भेटयल्ली ती मोगाची सेवा ताका मानली, तशेंच आमचोय योद्न तुका मानो. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासनाच्या देवा सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांन आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती
संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Barbaranzo सर्वेश्वर तूं स्वर्गानी संसार पडला कृष्णा वैभवान उंचरगी तुका सोय सोय सर्वेश्वराचे नामी आता तांक सोय उंचरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणान शिसर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालच घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालच, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. Sami ponoci mon ponavoli Ruenam kasuroli somia Sonsaraja sonolara Amchi sononko. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्यवंत बापा. फिलिपनारे आमचे गोडी बापा. सिमा आमच्या दारी गोडी बापा. आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपलीत मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्ताक ते पुडजोडीत मुखामळपणे फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मर्यादाचे मागीर संगाती भाग्यवन झुजायचो पोती भाग्यवन दोत्ता भाग्यवन जेवाज आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सच आजून जरी तर मेळूंक ना जाल्यार तुका सोद. एनकावंटर तुजो अणभव जेजूचे भेटेन जावन दी. जेजूक ओळखून घे. ट्रान्सफॉर्मेशन जेजू तुका भेटला जाल्यार जिवीत बदल आनी चल फुडें. हेंच करूंक आमकां कृपा मागुया आनी जेजून शिकयल्ले प्रार्थनान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशा नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका फावना पूण जगाच्या म्हाका बरें करतली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. क्रिस्ताचो मोग आमकां बोळ करता. जी येतात ती आपणा खातीर न्हय पूण आपणा खातीर मरून जिवन जालो ताचेच खातीर जिवच्याक.
तो सगळ्यां खातीर मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें दिल्ल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचीं काळजां आमच्या सोमयाच्या मोगान पेटय. भाग्योन मारिया मागदालेन जेजूच्या मोगान शेवट पर्यंत थीर रावली, तशेंच आमी मरो पर्यंत ताका मोगान विस्वाशी रावूंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेऊया E4 पेज नंबर 78. E4. दिवूया देवा दिन वासूया देवा कारगां दिवूया देवा दिन वासूया ओय मातुका ओय बोंगुका एकाच कोण्या देवा ओरपोनी बेकार गाविका तुझी मोगान पोरसा देवा कारगां दिवूया देवा दिन वासूया देवा कारगां दिवूया देवा